आमचे आजी भुरगे आजी रेवशी गोवन्स हे आयज घरान वयतात की तुमकां इतलें सांगूंक सोदता की ही घरां सोदता सोदता आमचे सकाळच्यान सांज मेरेन आमी ना जेवंक ना खावंक कोणी बटाटे खावन दीस काडल्या रात काडल्या पूण आमी तेच घाला हे पळय हे तेंचें अन्न हे पळयात प्लीज गव्हर्मेंटाक हांव हंबल रिक्वेस्ट करता तेंच्या घरान अन्न सुद्दां ना हे पळय ज्या घराक 8-8, 9-9 फूट उदीक जाला त्या घरान अन्न ना तांकां तुमी डेली उदक आनी खावपाक कितें ग्रॉसरी सप्लाय करची तेंचे लिसोंव तेंचे डॉक्युमेंट्स विचारचे न्हू ही जाणटी मनीस ती खंय वयतली सांगा तिका ल्हान ल्हान तेंगे भुरगीं आहात हे गुडेली जो तुमी दोंगर कापूंक रेडी जाल्लेले जर तुमी तो दोंगर कापलेलो आयज तर डिजास्टर हेच्याहून डबल आसपाचो डबल न्हू 10 पटीन सुबेज आसपाचो डिजास्टर जे तुमी दोंगर कापूंक सोदतात जे दोंगर कापूंक तुमचे कडेन करोडांनी पयसो आहा लाखांनी करोडांनी कुर्डांनी पयसो आहा तर तो पयसो तुमी आयज ह्या गांवांक यूज करा दवरूं नाका सगळो पयसो हाडा आनी ताका चड लागचो ना लागून लागून 1 करोड लागत तांकां उबी करपाक तुमी जर 50-100 करोड मोडूं शकता दोंगर कातरपाक तर तितलो 1 करोड मोडा तांकां आयज तेन्ना तुमकां वालोर आसतलो नाल्यार तुमी सांगात तुमची लायकी नसली नाल्यार ह्या गांवांत येवन वोट विचारपाचो एक वोट तुमकां इम्पॉर्टंट आसा जेन्ना तुमी वोट मागूंक दारां येतात भीक मागतात तर तुमी भीक मागोंक शकता वोटाक जाल्यार त्या लोकांक हाडून तुमचे हाडात येयात पयशे दियात ही पळय ही खंय वयतली कोणाय वयतली आयज ही कोणाय तिची रडान पळय हेंचे हाल जाले तिंका उलोवंक गावता ताकत ना फुड्यांक आतां आयज तेंच्या घरान अन्न ना सो प्लीज रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक पंचायतीक म्युनिसिपालिटीक जो कोण ऑथॉरिटी इलेक्शनाक बसतलो ऑपोजिशन असो कोणी असो तेंच्या दारार येयात तांकां हेल्प दियात तुमकां वॉर्निंग कित्याक हेंचे हाल पळोवन आमच्यान कित्याक आमकां जायना आतां कंट्रोल करपाक हे कितले म्हण करतले भुरगे लोक कितलो म्हण हेल्प करतले हांकां खंयचे आमी हर एक मनीस हेल्प करता हांकां अरे अक्षरशः तुमकां लागून आमच्या लोकांची वाट लागल्या पळयात तुमी भाभी कितें पळय न्हू आजची म्हणजे भुरगे आमच्या हे गांवचो कोण भुरगो रे हेतून रोहन नायक म्हण भुरगो आहा फोन घेयात कोणाचे आमचे कॉन्टॅक्ट करा आमकां कितें कसली मदत आसूं रेवोल्युशन गोवन्स तुमकां रेडी आसा हेल्प करपाक सांगात फक्त तुमकां हेल्प जावं म्हणून भाभी रडो नाका पळय आमकां खबर आहा हे घडलें हे हेच्या पयलीं इतलें व्हडलें केन्ना घडोंक ना रडो नाका 500 500 काड जालेंच घडलेंच आतां तुमकां सांगता कितें कोणूय आहा फोन करात तुमचे नंबर घेयात आमकां हेल्प दिया म्हणून आमी रेडी आहा भाभी दीस रात येतले भिया नाकात फक्त सांगात कितें गे भाभी काय भिया नाकात परिस्थिती तशीच झाली आहे की काहीच करू शकना बारी बारी भुरगीं माझी आसा पळय न्हू त्या भुरग्यांक दिन पळयले बाबा आई रडो नका आई रडो नका हां रडो नका प्लीज फक्त हे घराक लागून माझ्या सगळ्या भुरग्यांक जाले ना ना तू टेन्शन घेऊ नका आम्ही सगळं म्हाका एक घरून त्या सरकारान उबें करून दिल्या पुरो म्हणटा सरकाराकडे मागता या एक व्हिडिओच्या माध्यमान सरकाराकडे मागता की पण आयज तुम्ही त्यांची दुखां पळयान आयज खंयच्या लेवलाचेर पावले आयज तांकां आयज कांय ना घराक आसरो आसलो तो बसून तेंचो गेला सो मागता तेंचे कडेन की जाता तितले तांकां घरांय करून दिवं फक्त सादारांनी काकूचे व्हरून दवरून आमकां हे काम दिले पियात कातलेले अन्न आयदान पायदान काय ना वस्ती दागिने सगळे भितर उरले आरमार पासून ते 3 आरमारी आमचे भितर अन्न घातलेले मेळना शेजाऱ्यांक पांयां पडली वचून आमी ह्या भुरग्याचे काकूतेक लागून आमकां खंय तरी जागो दिया म्हणून आमी शेजाऱ्यांक पांयां पडली आनी शेजाऱ्यांनी सांगलें रावा तुमी म्हणून सांगलें म्हणलें आमचे कडेन इतके शिपी बरोवन जे तांदूळ ना शिजोवन घातलो जाल्यार सकाळच्यान दीस बरेबर राखून आसा हांव अन्न वाजून पोटान म्हाज्या वचना अन्न वचना हे फक्त ह्या घराक लागून आई तुमकां कितें लागता न्हू तुमकां सामान सगळें इल्लेलें आसा तूं टेन्शन घेवं नाका आमी आसा तुमच्या वांगडा हां कितें तूं बेश्टी हे रागा हे दूख जावं नाका प्लीज आमी हाडटा ते आईचें घर मगे हे ते तुमचें घर हां ही भाभी भाभी सांग तुमी कळ्ळें कितें म्हाका सांग तुमकां पयलीं कोणी सांगलेलें मागे तुमकां कोणी इन्फॉर्म केल्लें की उदीक भरतलें अशें कोणी मिनिस्टरान जावं कोणी जावं तुमच्या मंत्र्यान जावं पंचान जावं तुमचो कोण म्युनिसिपालिटी का पंचायत पडटाय का पंचायत तुमकां सांगलेलें जावं इन्फॉर्म केल्लें जावं फायर ब्रिगेड मिनिस्टर कोणी पुलीस येवन कोण उदीक सोडटा जावं उदीक भरतलें अशें कितें म्हटलें पयलीं सांगलेलें काय सांगना तुमचें नांव कितें
तेजा तोळ्या गावडे हां गावडे तेजा 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 गावडे कितल्यांक रातची कितल्यांक सुमार 4 4:30 4:30 तुम्ही हांगासरली तुमचे घरे तुमचें नांव कितें नाडकर्णी वैभवी नाडकर्णी हां स वाड्याचें नांव कितें उदळशी खंय पडटा हें उदळशें साकोड्डा साकोड्डा उदळशें कितल्यांक सुमार तुमकां एनावन्स बी केल्लें कितें कोणी म्हणजे तुमकां अशें सांगलेलें की बाबा उदीक तुमी मातशी सांबाळून रावा उदक येवपाचें वयर वचून मातशें वयर राव वयल्या हाचीन हिरीन रावा बी सांगलेलें कांयच ना इन्फॉर्मेशन कांयच दिवंक ना तुमकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन कितें दिलें जाल्यार आमी रावता आशिल्लीं न्ही वयर हय गोरवां बी सोडटा आसलेले तुमी न्हू बी मेली पळय आमची तें म्हाका सांग तेंच्यानी कसलीच अलर्ट दिवंक ना तुमकां कांयच ना कांयच दिवंक ना आयज आरजी हेवशी गोंस भुरगे गुळेलीन पावल्या जे गुळेली सरकार आमचो आख्खे गुळेचे दोंगर उडोवंक हातूंक रेडी आसलेलो त्या गांवांत आयज येदें व्हडलें डिजास्टर जाला की पळोव येता ही भुरगीं खंय अभ्यास करतलीं हो तेंचो अभ्यास ते तेंचे बुक्स ओपन करूं शकना ते बुक्स आतां तेजे सर्टिफिकेट्स ते डॉक्युमेंट्स तेंचे आधार कार्डां सगळें भितून मॅच जाल्लें आहा सांगूंक सोदता की ह्या भुरग्यांक हे पळय हे 14 फॉर्म ही पळय हे मेडिकल पेपर आनी हे डॉक्युमेंट्स हांव आयज तो उखलूं शकना कित्याक उखल्लो जाल्यार न्हू तो काबार जाला हो पळय हे डॉक्युमेंट्स हे सगळे आतां ह्या मनशांनी आपलें घर कशें प्रूफ करपाचें हे गव्हर्मेंटान ताका सपोर्ट करूंक जायो ते सांगचें न्हू की आपले जे 14 फॉर्म जाय 18 फॉर्म कितें आहा ते हाडूंक नाका म्हणून तुमी ताका बाय फोर्स मेंटली टॉर्चर करूं नाका की ही फॉर्मां हाडा आधार कार्ड हाडा रेशन कार्ड हे पळय सगळे 114 फॉर्म सेलडीट पेपरां आहाय तेंची दिसतात न्हू ही पळय हे सेलडीटी हो सेलडीट पेपर 50 रुपयाचो हेचे तुम्ही विचार करात हे घर आपल्या गेली त्या आईचे पुंजी आनी कबड मातयेन गेला ते कबड सगळे धोश्यो जावन पडला तेंचे हॉल कशें आसले ते हॉल भुरग्यांची स्टडी रूम ल्हान ल्हान भुरगीं शिकतालीं सो हेचेर तुमकां इतलें सांगूंक सोदता टिचरींनी जावं इस्कॉली ऑथॉरिटीनी ह्या भुरग्यांक प्रेशरायज करचें न्हू अभ्यास कर म्हणून कित्याक सद्या अभ्यास करपाक तेंचे कडेन एक डॉक्युमेंट ना एक वही ना एक पेन ना एक पेन्सील ना कारण हें सगळें भितर पडलां ताका सांगूंक जायना की तुमी काडून तें वयर दवरात म्हणून हो एक डिजास्टर जाला इमर्जन्सी सकाळच्या 4, 3, 5 जाला आसतलो तेन्ना सगळे लोक खंय धांवतले उदीक सडनली येयला आसतलें म्हाका खबर ना ती सांगता की आमकां ऑथॉरिटीन खंयच इन्फॉर्म करूंक ना म्हणून हे पळयात हें घर येदें व्हडलें घर येदें आयज घर उबें करतलें एका घर फॅमिलीक एक 5-5 लाख 10 लाख जाय आदलें घर आनी येदें घर उबें करपाक आयज तेंचे कडेन इतली ताकद ना की आपूण हें परत रिबिल्ड घर करतलीं म्हणून कित्याक हें येदें व्हडलें घर करपाक तांकां आयज 30-40 वर्सां लागली आसतलीं बारीक 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 पुंजी लागीं करून तेंची घरां उबी केल्लीं हें पळयात हें दिसता तुमकां पळोवन घेयात ही काबडां ह्या काबडान तेजे डॉक्युमेंट्स आहा बुक्स आहा सगळें पडलेलें आहा पूण ते आयज खंय वयतलीं भुरगीं खंय अभ्यास करतलीं लिसो करतलीं सो ऑथॉरिटीन तांकां प्लीज मातसो हेल्प करचो की तांकां फोर्स करचो न्हू की ऑनलायन स्टडी करा आनी हें करा सांगचें म्हटलें पळयात हे ज्या घराची अवस्था जाल्या आयज गो पावस चालू आहा हांकां कोणी तरी गव्हर्मेंटान जावं कितेंय जावन हांकां एटलिस्ट शेल्टर म्हूण दिवचें करून तेंची कबटां भितून सगळीं आसात सगळ्या भितर आहा तांकां रावपाक आसरो ना तेंचे कोणी वासपूस करूंक भितर वचपाक जागो ना हांगा खंय वयतलो